आयज आमी ज्या गांवान आसा, ज्या वाड्यार आसा, हे गांवान येवन आमकां इतले तरी कळ्ळें की हे जो डबल इंजीन बीजेपीचो सरकार आहा तेका कितली भीक लागल्या आनी हेच्या पयलीं जो काँग्रेस सरकार आसलो तेंचे डबल इंजीन आसले तेंकां कितली भीक लागलेली। ह्या दोनूय सरकारांनी ह्या गांवांक आतां लिबरेशन जावन 60 वर्सां जाली तरी उदकाची जी तेंचो समस्या आसा नाजाल्यार उदकाची पुरवण जी तेंकां करपाक जाय आसली ती करपाक टोटल फेल जाल्ल्या। आमी अशा स्पॉटाचेर आसा, आमच्या फाटल्यान एक तेंचो एक पब्लीक तेंच्यांनी टॅप केला आनी त्या टॅपाक उदक हे CSR एक्टिविटीच्या थ्रू एका कंपनीन तेंकां दिल्लें आसा आनी ते वयल्यान एका झरीचें उदक सकयल येता। ह्या उदकाचेर अशे 2 तेंचे पब्लीक टॅप्स आसा गांवान वाड्याचेर आनी त्या वाड्याचेर 2 टॅप्साचेर लोक ड्रिंकींग वॉटर हांगाल्यान घेता, कळसुले भरता आनी आपआपल्या घरान व्हरता। हांगा लोकांगेर नळ ना, परते एकदा रिपीट करता, हांगा लोकांगेर नळ ना, टॅप म्हणटा तो ना घरान। हांगा लोकांगेर कनेक्शन ना। इमेजीन करा आमचें गोंय जें वर्ल्ड मॅपाचेर इतलें फेमस आसा, GDP आमचो सरकार सांगता, बीजेपीचो गव्हर्मेंट उदरगतीचे गजाली करता, डबल इंजिनाचे गजाली करता, जाल्यार हांगा लोकांक आजून मेरेन घरान लोकांक नळ सुद्दां लोकांक पळोवपाक मेळना, नाजाल्यार घरान लोकांच्या नळ सुद्दां ना। ही परिस्थिती कितें? हांगा बीजेपीचो एकटो मिनिस्टर रवी नायक सांगता की उदक आमी एक्सपोर्ट करपाचें म्हणून। फोंडेच कॉन्स्टिट्युएन्सी तेची। हांव रवी नायकाक सांगता हें फोंडा तालुकानूच पडटा। तुजी शेजारची कॉन्स्टिट्युएन्सी, तुज्या सायडीची कॉन्स्टिट्युएन्सी, शिरोड्या कॉन्स्टिट्युएन्सी, बेतोडा निरंकाल पंचायत आनी बिंबल हो वाडो, ह्या वाड्याचेर आजून मेरेन तुमी लोकांक नळ दिल्लो ना, PWD कनेक्शन दिल्लें ना। शी केदी व्हडली लॉस तुमकां। ते उदक एक्सपोर्ट करपाचे गजाली मागीर कर, पयलीं तुजें कितें, तुज्या कडेन जर एक्स्ट्रा उदक तूं आसा म्हणटा खंयच्यान, पावसान जर थंय खंय आडोवन दवरला तुवें टेर्रासाचेर, नाजाल्यार खंय तुज्या रुमान दवरला, बेडरुमान दवरला, हॉलान दवरला, नाजाल्यार आनी खंय दवरला, तोपान भरून दवरला, ते हांगा धाड, एक पायपलायन घाल हांगा। आनी ह्या काबरालाक इतली भीक कशी लागल्या ती कळना तुमकां। वर्साक 3,500 करोड तुमकां PWDक आसता। 5 वर्सांक मोर दॅन 15,000 करोड तुमकां फक्त PWDक मेळटा। 15,000 करोड, मोर दॅन 15,000 करोड फक्त PWD डिपार्टमेंटाक आसता। जाल्यार तुमी लोकांक हांगा 60 वर्सां जाली जाल्यार तुमी हांगा तांकां PWD कनेक्शन दिवपाक कशें फेल जाले? तुमी लोकां कडेन हांगा मतां मागपाक येता, हांगा पंचायतीन लोक बाबडे वयता, हांगा नेटवर्क ना, हांगा लोकांक उदकूय ना। सो ही परिस्थिती कितें? आयज जर त्या एका कंपनीन जर CSR एक्टिविटी हांगा करूंक नासली जाल्यार लोकांक हांगा हें उदक सुद्दां येवचें नासलें। उदक हाडपाक पासून लोकांक वयर दोंगराचेर झरीर वयचें पडटलें आसलें कळसुले घेवन। हांगा फाटल्यान एक बांय आसा, त्या बांयक लोकांनी बाबड्यांनी पंप लायला, पूण तें उदक लोक पिवपाक यूज करिना। त्या बांयचें उदक सुद्दां ती बांय पासून तुमी क्लीन करूंक ना। त्या बांयक पासून तुमी एक फिल्ट्रेशन युनिट घालून लोकांक उदक तुमी दिवंक ना। आमकां कळ्ळें की हांगा हेच्या पयलीं खंय तरी त्या बांयच्यान उदक सप्लाय जातालें आनी लोक ते नॉन ड्रिंकींग पर्पजाक ते लोक यूज करताले, पूण आतां तें सुद्दां ना। सो हे 3,500 करोड जो PWD डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर घेवन रावता, ते 3,500 करोड वयता खंय? एवरी इयर तुमकां 3,500 करोड, हेच्या पयलीं 3,000 करोड, कितले हजार करोड म्हटल्यार 15 अशे कितले हजारांनी करोड PWDन हेच्या पयलीं मोडले। हेच्या पयलीं ढवळीकर आसलो जो ह्याच फोंडा तालुक्याचो आसलो, कितली वर्सां ढवळीकरान PWD सांबाळ्ळी। तेचो भाव हांगा इलेक्शनाक सुद्दां रावला। तेचो भाव दीपक ढवळीकर ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन इलेक्शनाक पासून रावला, जाल्यार ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आजून मेरेन लोकांक उदकाक कित्याक तळमळचें पडटा? आजून मेरेन लोकांक उदकाक लागून कित्याक हांगा कळसुले घेवन रात दीस हांगा रावचें पडटा उदकाक? ही कसली परिस्थिती? नळ ना घरान, म्हणजे आमी आयकून शॉक जाले की घरान नळाचें कनेक्शन ना, नळ म्हणटा तो ना। आयज आमी जेन्ना आमचें लायफ पळयता तेन्ना आमकां नळ आसा, उदक केन्ना तरी येता तरी एटलिस्ट, पूण हांगा लोकांक तो नळाचें म्हणजे ते प्रिविलेजूच ना। म्हणजे खंयच्या वर्ल्डान खंयच्या टायमार जर एक आमकां दिसता की एक टायम मशीन लायला आनी आमी 1920 जो मॉडल हांगलो जो MLA आसा 1920 मॉडल, सो खरेंच ह्या मॉडलान आमकां 1920 व्हरोन हांगा दवरलेले आहा।
ह्या सुभाष शिरोडकर जो 1920 मॉडेल MLA आसा पळय त्याने खरें आयज प्रूव केला की हो सुभाष शिरोडकर 1920 मॉडेलूच आहा, तीच एम्बॅसिडर खंय आहा ती. आयज ह्या सुभाष शिरोडकरान मात तरी विचार करपाक जाय. तुम्ही आयज मिनिस्टर जाल्यात, लाखांनी करोडांनी तुम्ही संपत्ती करून दवरल्यात, प्रॉपर्टी करून दवरल्यात, तुमच्या फॅमिली मेंबरांक पंचायतीन सरपंच पंच डेप्युटी सरपंच सगळे करून तुम्ही दवरला. तुमचे प्रॉपर्टी काढून गव्हर्नमेंटाक दिले, जाय ती रेट घेतल्यात तुम्ही, व्हडले व्हडले तुमचे कॉलेजी बांधल्यात आनी कितें माती गोबर सगळे तुम्ही केल्यात. तुमच्या घराक वयर डोंगराचेर उदक पावता, पूण हांगा लोकांक ह्या गांवांत इतले लोक आहा तांकां लोकांक तुम्ही उदक कित्याक दिना. हर घर जल हो सीएम सांगताय, सीएमाक आमी हे चॅलेंज करता, ह्या सीएम प्रमोद सावंताक हे चॅलेंज करता जो कर्नाटकायत भीक मागपाक वोटाची भीक मागपाक त्या घाटयांकडे गेल्लो. ह्या प्रमोद सावंताक आमी सांगपाक सोदता की ह्या गांवांनी यो, तूं थंय व्हडल्या व्हडल्या स्टेजीचेर वचून हर घर जल म्हणून बोबो मारू नाका. हांगा लोकांची परिस्थिती पळया कितें आहा ती. निरंकाल त्या गांवांनी गेले थंयसर उदक ना, बोरये गेले थंय उदक ना, शिरोडे गेले थंय उदक ना. प्रत्येक पंचायतीन विलेज पंचायतीन हांगा लोकांक उदक ना ते उदक ना. लोकांक हांगा PWDचे कनेक्शन पासून ना. सो ही कसली परिस्थिती. सो परत एकदा लोकांक सांगता की तुम्ही विचार करपाक जाय. हे जे दाखयता तशें ना. गांवांनी केन्नाय रावंड मारा. जे स्पेशली फेसबुकार रावन कमेंट मारतात BJP सरकार डबल इंजिन जिंदाबाद आनी भायचो घोव मारता पळय, हांगा या मातशे, हांगा येवन पळया लोकांची परिस्थिती कित्याक. गांव भोवा, फक्त गळ्यान पट्टे घालून त्यांचे फ्लॅग लावपाक नाल त्यांचे खुर्च्यो लावपाक भोंवनाका. केन्ना ह्या गांवांनी येवन लोकांची परिस्थिती कितें आहा ती पळया, तुमकां कळटलें. हे लोक कशे आजून मेरेन ह्या 2023 सालान जेन्ना वर्ल्ड खंय पावला, आमी इंटरनेटाचे गजाली करता, डिजिटल इंडियाचे गजाली करता, लोक शावरान न्हावपाचे गजाली करता, हे सगळे गजाली ते सगळी प्रिविलेज जी बाकीच्यांक आसा ती प्रिविलेज हांगा लोकांक ना. सो हांगाले लोकल हांगा जे पंचायतीचे आमचे मेंबर्स आसा ते पंचायतीचे मेंबर ह्या विशयाचेर खूबदां पंचायतीन उलयला. हांव मागता प्रोजेक्टा कडेन की त्यांनी ह्या गांवाच्या परिस्थिती बद्दल त्यांनी ब्रीफ करचें. जशें मनोज बाबान सांगलें आतां तुमकां, हो वाडो म्हणल्यार एक कडेनूच दवरलेलो आसा. हो वाडो आमच्या बेतोडा निरंकाल कोंचेकोडार ह्या पंचायतीन पडटा. पूण अशें जाल्लें आसा की हो मातसो पयस पडल्या कारणान हेजेर सामकेंच दुर्लक्ष जाल्लें आसा. ग्रामसभेक सुद्दां केन्ना उलयता आसतना जर पिबळ म्हणून कितें तरी इशू येत जाल्यार तांकां एक सेकंड क्लास सिटीजन म्हणटा तशें तांकां ट्रीट केल्लें वयता. म्हणटकीर अशें जाल्लें आसा की तुमी हांगासर पळोवंक शकता कितले लोक हांगासर त्रास काडटा ते उदका खातीर. हांगासर वयर चलत वचचें पडटा थोड्यांक, जावं तांकां हांगासर तळयेच्या उदकाचो सप्लाय हो. आनी आयज पर्यंत हांगासर वॉटर कनेक्शन म्हणटा PWDचे पावल्लें ना. आमी कितलींशीं वर्सांच जालीं आमी ग्रामसभेक जावं हरशीं लेटर घातल्या जावं ग्रामसभेक आमी होच क्वेश्चन परत रिपीट करता की हें उदक बिबळान उदक पावतलें केन्ना. जाल्यार आयज पर्यंत आमकां एक कितें रिप्लाय मेळ्ळो ना. जावं आमी लेटर सुभाष शिरोडकर MLAक लेटर कर म्हणून आमी मागलेलें, जावं CMाक, पूण तेजो सुद्दां आमकां आयज पर्यंत कांयच रिप्लाय मेळ्ळो ना. आनी सुभाष शिरोडकर जो सांगता पळय डेव्हलपमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस म्हणून, हो तेजो डेव्हलपमेंट. आयज आमी आख्खे शिरोडे भोंवले आनी शिरोड्याचे खुबशे वाठार भोंवले जाल्यार भितर तुमकां गांवगिऱ्या वाठारांत तुमी पळयलें की लोकांक उदकाक लोक तळमळटा. एक जाणटेलीन अशें सुद्दां सांगलें की आपूण 2 बाटल्यो भरून हाडटली म्हणून दनपारच्या वताची, 2 बाटल्यो भरपा खातीर आपूण अर्दवर वचोन येतली म्हणून चलत. ही परिस्थिती आसा त्या शिरोड्या मतदारसंघात. आनी सुभाष शिरोडकर सांगता डेव्हलपमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस म्हणून. आनी एक ऍड करपाक सोदता हांगा की हांगा जो स्वयंपूर्ण मित्र निरंकाल गांवांत जो येता एवरी सॅटर्डे येता तांकां एक रिपोर्ट करचो पडटा. आनी हे स्वयंपूर्ण मित्र एक रिपोर्ट करता आनी ते सांगता की प्रत्येक घराक हांगा उदक मेळटा काय ना. आनी प्रत्येक गोंयच्या पंचायतीन 100% हें दिलां, 100% आमी उदक दिवपाक सक्सेसफूल जाला. नाजाल्यार गोंयच्या प्रत्येक घरान उदक आमी सप्लाय केला म्हणून तेंच्यांनी टिकमार्क केला आनी त्यांनी रिपोर्ट केला. जाल्यार हो जो कोण स्वयंपूर्ण मित्र आसा जेणी हो फेक रिपोर्ट केला तेजेर कारवाय जावपाक जाय. आमी DOPकूय बरयतले, तेतून कितें रिपोर्ट केला तोय पळयतले. आमी डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडल्यान BDO कडल्यान तेचो तेणी कितें रिपोर्ट ते सबमीट केला तो आमी घेवन तेचे एनालिसीस करतले. आमकां कळपाक जाय की हे स्वयंपूर्ण मित्र ते घरा बसोन ते पंचायतीन बसोन काय खंय बसोन सुभाष शिरोडकराच्या ऑफिसान बसोन काय आनी कोणाच्या ऑफिसान बसोन हे रिपोर्ट दिता आनी फेक रिपोर्ट दिवन हर घर जल म्हणून गोंयांक ते हर घर जल 100% वॉटर कनेक्शन म्हणून ते डिक्लेअर करता.
जसे ODF फ्री प्रत्येक घरान टॉयलेट दिला म्हणून त्यांच्यान सांगलेले, अजून लोकांनी टॉयलेटीचे पैसे भरला त्यांना टॉयलेट मेळोंक ना. सेम परिस्थिती उदकाची आसा. आणि आयज आमी टोटल हे एक्सपोज केल्ल्या. सो सगळ्या लोकांनी विचार करपाक जाय. ह्या बीजेपीच्या ह्या डबल इंजिना, ह्या फटींग, ह्या नालायक आनी ह्या भिकारी सरकाराक वोट करच्या पयलीं 100 फावटी लोकांनी विचार करपाक जाय. आणि हे 1920 मॉडेल जितले फावट तुम्ही MLA निवडून हाडटले हे तुमकां 2023 सालांतल्यान व्हरून 1920च्याच सालान व्हरून दवरतले आणि तुमकां उदकाक न्हू प्रत्येक गजालीक तुमकां पादिशर करून दवरतले. हे लोकांनी लक्षात दवरपाक जाय. फुडले फावट जेन्ना तुम्ही वोट मारतले, जेन्ना बटन दामतले, तेन्ना तो बटन दामताना तुम्ही 100 फावट तुमचे 5 वर्साचे तुम्ही त्रास काडटात नाल्यार 60 वर्साचे तुम्ही त्रास काढला, तुमच्या जाणट्यांनी ह्या गांवांत त्रास काढला, ते तुम्ही विचार करपाक जाय आणि वोट करपाक जाय. देव बरें करूं. तुम्ही पळोवपाक शकता जशें आतां मनोज बाबान आमच्या प्रज्योदान सगळें वेवस्थीत सांगलां. आयज आमकां सरकार जे गांवांनी किंवा बारीक लोकांक कसो फटयता तें आयज आमकां सिद्ध जालें. जेन्ना आयज आमी फूल मतदारसंघां आयज ताका घेवन आमी प्रत्येक जे बेतोड्या, बोरे, पंचवाडी, आतां शिरोड्या जेन्ना ताकाय रियलिटी कळ्ळें आनी लोकां फुडें दाखयलें बाबा शिरोडा मतदारसंघाचो जो MLA जो 1920 मॉडल डेव्हलपमेंट इज कंटिन्युअस प्रोसेस टोटली फेल जाल्लो आसा. आयज तेंची पळय एक बांय आसा, तेणी बांयक पासून स्वताचे पंप लावन ते उदक घेता. पूण तें उदक पिवपा न्हू खंय तरी बाकीचे कपडे धुवपा जावं झाडां किंवा बाकी तेंगे अशें आयदन धुवपा ती यूज करता. पूण तें आयज तेणी खंयच्या पंचायतीन किंवा MLAन तेंकां क्लीन करून दिवना. तें उदक सामकें डर्टी आसा, मुद्दम दाखयता. यो सगळ्यांनी आपले आपले पंप लायला. वयर झाडां आसा तुम्ही पळोवपाक शकता. आतां आमी दाखयल्या तुमकां हे उदकाची परिस्थिती कशी आसा. आयज आमी मनीस ते उदकाचेर जगता, तें उदक पिवपाचें की ना चिंतपा पडटा. लोक हांगचे कशे जगता बाबा तेंकां खबर. आमी लास्ट टायम असो इश्यू हायलायट केलो, पण अजून हे पंचायती बस आमचे बेतोड्या पंचायती आमचे प्रज्योत जावं तेंची आमच्या आजची टिमीन हे क्वेश्चन एवरी टायम रेज केल्ले आसा, पण कोणाक कांयच पडलेलें ना. फक्त पर्यंत आमकां रिप्लाय पंचायती कडल्यान कांयच मेळलो ना. आमी प्रत्येक फावट एकूच गोष्ट विचारल्या की हर घर जल म्हणटा पळय न्ही, हेजो मिनींग कितें ना, तर जाल्यार ते CMाचो बी फोटो आमच्या पंचायतीन लावनाका तुमी की हर घर जल म्हणजे तेजो मिनींग कितें काय म्हणून. आयज पर्यंत आमकां खंयचो पंच, सरपंच हे क्वेश्चनाचे आन्सर बेतोडा निरंकाल पंचकोडार हे पंचायतीचो कोणूच आमकां रिप्लाय दिवपाक पावना, आन्सर दिवपाक पावना. आनी हो सामको सिरियस इश्यू आसा. उदक म्हणल्यार सारकें सिरियस इश्यू म्हणटा कोणूच हेजे कांय उलोवपाक तयार ना. जावं तेंचेरूय खंय तरी दबाव आसतलो, कारण की WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर उदक खंय तरी लोकांक पावोवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी हेंची. जाल्यार हे अशी शिरोड्यान ही परिस्थिती आसा. आयज आमी तुमी पळयता आमी आयज फूल शिरोडा भोंवल्ले आसा. खूब कडेन आमी जे उदकाचो इश्यू आसा तो तुमच्या मुखार दवरलेलो आसा. तुमकां कळटलें की बाबा शिरोड्यान कितें चल्लां तें गोंय काय तुमी खंय पावले. आयज 60 वर्सां जाली, गोंय 60 वर्सां सेलिब्रेट करता आनी 100 कोटी मोडटा, जाल्यार हांगासर ते पयशे हांगासर इन्वेस्ट करचे. देव बरें करूं.